पोरणे गोंयच्या फामाद गोंयच्या सायबाच्या नोवेनाक शेनवारा सावन सुरवात जाली। 9 दिसाची पारंपारीक नोवेना 3 डिसेंबर मेरेन बॉम्ब जिजसच्या प्रांगणात उबारिल्ल्या भव्य मंडपात जातली। 4 डिसेंबराक गोंयच्या सायबाचे फेस्त जातले। फेस्ता निमतान भाविकांच्या सुरक्षे खातीर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो आसा। RDX गोवा खातीर पोरणे गोंयच्यान जोसेफ फर्नांडीस। नोवेनाचो पयलो दीस आनी सगळे लोक म्हणून तूं येत आसा। थोडी अडचणी येणे ताणी जायत आसत पूण ती सगळी बंदोबस्त आमी करतले आनी बाकीचे पूण भावार्थान सगळें स्टार्ट जाल्लें आहा आनी सगळे जाणां म्हणटात जाता आनी येवन म्हाका केन्ना केन्ना सांगतात कितें जावंक कितें जालां पळय त्या प्रमाणे आमी सगळें करतले। मांडवळ सगळी आसा बरी आनी माटवान तशेंच भायरूय चलता आनी सांगलां ताका सगळे अनइंटरप्टेड कारणबा दियात म्हणून कारणबा बंद जावंक पावना आनी बाकीचे म्हणून तूं भायल्यान सगळी बंदोबस्त केलेली आसा ते आतां म्हणून तूं स्टार्ट जाता ते प्रमाणे आमकां कळटलें आनी त्या वतीन आमी मागीर बंदोबस्त करतले फुडली। सिक्युरिटी अरेंजमेंट कशें आसा? सिक्युरिटी अरेंजमेंट आसा की नोवेनाची तयारी सगळे एकठांय जावन फादर आनी आमी सगळे वॉलंटियर आमी बरें वचून केला मोटो हे सगळी तयारी बरे भशेन जाल्या आनी आमी रावतात जायत्या लोकांची सेवा करपाक आनी आनी देवाच्या जेजूच्या नांवान सान फ्रांसिस झेवियराच्या नांवान आमी सेवा करपाक हाजीर आसा आनी आमी मागता जायती वस्तू आमचे भावार्थांक मेळोवची कर म्हणून जेजू कडेन मागता आनी हे नोवेना पळोवन नव्या उद्देशी आमची सगळी नोवेना बरी जातली म्हणून आमी देवा कडेन मागता आनी विनंती करता।